काल साकून एक खबर सगळ्याकडे फासलेली असा गोंय भरून एंड दॅट इज एकलो PSI खंय तरी इनवॉल्व आशिल्लो म्हणून हू वॉज अटॅच टू कोलवा पुलीस स्टेशन दॅट ही असॉल्टेड वन लेडी अ वुमन एंड मेड अ लीक हर बुट्स बायले खंय तरी मारले खंय ते PSI आणि तिका आपले स्वताचे शूज बूट्स लीक करपाक लायले म्हणून लिवपाक लायले म्हणून सो वी वर कन्फ्युज्ड and we wanted to get the clear picture of it. But today now if you go to see it's just out breaking that what PSI Vibhinav Shirodkar म्हणटा तो who is attached to Kolwa PS police station implicated in an assault case involving a woman who he allegedly forced to lick her boots. आता मारगांव police reports and records victim statement खंय आणि SP South Goa तिने खंय इनिशिएट करपाक लायला inquiry into the matter. सो पयले सुवातेर हांव म्हणटा हांव हाजेर निशेध करता एक बायल जावन म्हाका इतलें आयज वायट दिसपाक ना आयज गोंयांत कितें चल्लां तें आमकां खबर ना हांव डे वन साकून म्हणटा की गोंयांत खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लें आसा टोटली कॉलॅप्स जाल्लें आसा अरे हे BJP सरकाराचोच नारा हो बेटी पढाओ बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बचाओ आणि आमी तुमकां सांगत आसा की बायलांचेर अत्याचार वाडीत आसा म्हणून Such atrocities on a woman is unacceptable. We are not punished such a person. हांव मुक्ता की एक टायम पळय तुमकां खबर आसतलें आमी रिस्पेक्ट दितालीं त्या खाकी वर्दीक युनिफॉर्माक आमी रिस्पेक्ट जालीं इवन केन्ना आमकां पर्सनली तिळक मारल्या और राग आयला कितें रॉंग केल्लें आसा पुलिसांनी आमी ताज्या युनिफॉर्माक पळोवन रिस्पेक्ट केल्लें आसा आनी जेन्ना आमी ताजे ते वर्दीक लागून ते खुर्चेक लागून आमी केन्ना मर्यादा भायर वचूना आयज खंय तरी आमकां वायट दिसता हांव सांगपाक सोदतां होम मिनिस्टर प्लीज यू हॅव टू dismiss this PSI Vibhinav Shirodkar. Dismiss, I'm saying, with all my anger, with all the hurt, I'm saying. ताका तुम्ही इन्क्वायरी सेट करतात ते मॅटरान इन्क्वायरी म्हणून ताका तुम्ही थोडे टायम सस्पेंड करतले आणि मागीर 6 म्हयन्यान ताजो आनी कोण गॉडफादर येतलो आणि मागीर तुम्ही ताका आनी खंय ट्रान्सफर करतले आणि परतून ताका जॉबाचेर घेतले आमकां हो ट्रान्सफर न्ही आमकां हो सस्पेंड न्ही आमकां होच आमचो गोंयचो कोण PSI आसा विभिनेव शिरोडकर लज दिसता ताका आयज गोंयकार म्हणपाक कित्याक ताणें असली एक बायलेची आबरू काडल्या बायलेक तूं खंयच्या संवसारांत आसा तो कोण आनी ताका कोणें पुलीस केला काय म्हणटा हांव आयज गुरूच आसतलो म्हाका दिसता ही इज एज्युकेटेड पर्सन मेकिंग अ वुमन असॉल्टिंग अ वुमन एंड मेकिंग अ लीक द बुट्स माय ओनली डिमांड सी 7 दीस जावना गोंयांत 7 दीस तुमी पयला व्हडलो रँकांतलो IAS ऑफिसर म्हणटा तो DGP जसपाल सिंग असले मनशाचें नांव आयिल्लें आसा की दॅट ताणें दादागिरी गुंडागिरी करपाक लायली आसा गांव म्हणून आनी ते तांच्याच PIन आसा गांवचे PIनूच सांगलेलें आसा आनी आतां ही दुसरी गजाल जाल्ली आसा म्हळ्यार टोटल लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लें आसा म्हाका दिसता आयज खंय तरी आमचें गोंय सेफ ना हांव CMाकूय सांगता बाबा प्रमोद सावंत चड जालें आय थिंक समवेर यू आर टू सॉफ्ट टू टेक एक्शन्स ऑन such things and that's the reason law and order has increased. There are so many atrocities of women but we condemn this and I again repeat my words that this PSI was attached to Kolwa police station has to be dismissed and dismissed from his job. Thank you.